हांगासर हो प्रोग्राम केलो सरकार तुमच्या दारी सो कितें 70च्या लोकांनी कितें ग्रीवेंसीस सांगले आनी कशें हे करतले तुमी? सी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे डिपार्टमेंट आसा ते मंत्र्याक आज हो तालुका दिल्लो 70 म्हणजे 3-4 डिपार्टमेंटाची म्हणजे आशिल्ले म्हणजे वांगडा आशिल्ले बाकीचे एनवायरमेंटाचे 1-2 इशू सांगलेले आहा ताका ऑलरेडी चेअरमॅन येयल्लो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो तो पळयतलो. दुसरो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसा त्याचे व्हडलोसो इशू काय ना. तिसरे जे PWDचे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचो रस्त्याचे इशू आसा फायनान्सांक फायली आसा खुबश्यो हांव CM कडेन उलोवन तो क्लियर करता. थोडे एस्टिमेट आसा ते म्हाजे कडल्यान हांवें ताका सांगला इन्स्ट्रक्शन दिला आनी कोणें फॉलोअप करपाक तेंय सांगला. एज फार एज मेजर इशू जो आसा एक वॉटर सप्लायचो इशू आसा इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थोड्यांनी घरां हॅव बिल्ड ओवर द लेवल ऑफ द रिजर्वर ताका हांव कांय करूंक शकना ते डायरेक्ट सांगला पूण सकयल्या लेवलाचेर आसा ते मेळपाक जाय. सो होलिस्टीक हो आख्खो 70चो भाग जो उदकाचो इशू आसा ते हांवें नोट केला आनी होलिस्टीक कितें करूंक मेवता ऑनरेबल CMाक फायनान्शियल प्रोसिजर वा आनी कितें आसा ताका विथ विश्वजीत बाब आनी दिव्या बाय म्हणून हांव CM कडेन विचारतलो आनी ताका सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करतलो. थोडे टेम्पररी सोल्युशन आसा ते करून घेता पूण मेजर जे इशू आसा जशे प्लांट घालपाक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट WTP आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय हेका मातसो टायम लागतलो. आय हॅव टोल्ड द पीपल पूण एक बरी गोश्ट जाल्या जे सरकार मंत्री तुमच्या दारी हो प्रोग्राम आतां CMान चालू केला हितून भितर ग्रामपंचायत म्युनिसिपालिटी आनी इवन सामान्य लोकांक कितें आसलें आफ्टर पंचायत सांगतली उरल्या तांकां सांगपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा. सो आतां फुडें म्हाज्या डिपार्टमेंटा कडेन काम करून घेवपाची म्हजी जबाबदारी. मॅडमा कडेन हांवें ऑलरेडी सांगलां की वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम माय सायड आय वील डू. If it is getting stuck because of financial problem, I will tell her to follow up with Honorable CM. I will also follow up with Honorable CM. आणि ताका इशू जे इमिजिएट इशू कितें आसता लोक फुडले सगळी पायपां चेंज कर म्हणटा ही गावूंक शकना. खंय खंय इशू आसा पायपलायन पुतू ब्रेक जाता मागीर टॅक्निकल टीम वील विजीट आनी ते सांगतले करपाक जाय जाल्यार बेश्टी सगळी पायपलायन चेंज कर म्हणून ते जायना. पण थोडे कडेन रिटर्निंग वॉल बांदपाक जाय आनी ही सांगलां की वचून पळोवपाक जाय. इफ इट नेक्स्ट टू द रोड and if it is required for different reasons ते करतले बी वाडप कितें इमिजिएट करतले तुमी कितें चालू आसा कामां. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा इवन दाबूस प्लांटाचे बाकीचे 1 MLDचे आसा दुसरे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्यूट लोक येवन खंय खंय वाडोवपाची कॅपॅसिटी आहा कितले बेगीन आसा कित्याक आमी अमृत स्किमा अंडर घातलेले आसा. अमृत स्कीम म्हज्या अंडर येना. सो तेजे खातीर जे इमिजिएटली कितें आसा ते आमी करतले. अमृत स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम तेजे अंडर पयशे मागल्या सो ताका जर लागून जर उरता वी वील नॉट अलाव इट. इमिजिएटली कितें आसा मे बी थंय घातलेले आमी कॅन्सल करून आमच्या स्टेटी अंडर घातले आनी होलिस्टीक व्यू जर करता जाल्यार अमृत स्किमी अंडर घालतले. हय आनी खुबश्या लोकांनी रस्त्याचे सांगले रस्ते खूब पाड जाले इंटरनल रोड्स बी. सो इंटरनल रोड जे 2-3 गोश्टी आसा हांवें पळयता तेन्ना हांवें पोर्टल्स पळयले हांव ते कशें करपाचें हांव म्हजे घेवन बसतलो पोर्टल्स काडपाचें काम हांवें पळयतलें जे फायली चडशे एस्टिमेट करून धाडले अशें तेणी सांगलां आनी म्हाजे कडेन उरचें ना एडमिनिस्ट्रेटिवली उरल्या ताणें सांगलें धाड म्हणून पूण फायनान्शियल एप्रुवला उरला जाल्यार वी वील फॉलो अप विथ ऑनरेबल MLA आनी ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत बाब फायनान्सा कडेन उरले जाल्यार आमी फॉलो अप करून हांवूय CMाक आख्खे रिपोर्ट हो हेरो दितलो की फायनान्साक फायली उरल्या त्यो क्लियर करून दिवपाक वी वील फॉलो अप. इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आतां पळया आय वील रिविजीट दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी मे बी आफ्टर 5-6 months अगेन टू टेक अ रिव्यू ऑफ दीस मिटींग आनी मोस्ट ऑफ दीस प्रॉब्लम्स शूड हॅव बीन सॉल्व ऑर वील हॅव बीन सॉल्व. मेजर जे उदकाचे इशू आसा वील टेक सम टायम बाकीचे रस्त्याचे आनी बाकीचे ते वील गेट इट रिजॉल्व. पूण उदकाचो इशू आहा दॅट इफ इट रिक्वायर्स WTP म्हणजे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट सो इट टेक सम टायम कित्याक कंस्ट्रक्शन इट टेक्स 2-3 years. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. इन द मीन टायम वी वील फायंड सम सोल्युशन. थोडे प्लांट चालू केल्ले आसा थोडे इम्प्रोवायजेशन चालू आहा वील वर्क ऑन दॅट. बट आफ्टर 5-6 months एंटायर मिनिट्स करून रिविजन रिव्यू आमी करतले. मॅडमूय म्हाका दिसता बरयल्ले आसा जी गोश्टी सांगल्या ताकाय दिल्ले आसा. विशेष बाबा आज ना ते पेडणे आसा बट ताकाय दिल्ले आसतले. सो आय हॅव टोल्ड मॅडम टू मेक अ एंटायर मिनिट्स ऑफ द मीटिंग बाय हर MLA and both of them together necessary. My department I will make the minutes based on that आमी फॉलो अप.
So how you look to this visit? How it will helpful? हे पयले फावटी जाला, खंयच्या सरकारान केन्नाच केल्लें ना. पयले फावटी की मिनिस्टर आमच्या दारी आयल्या, इतलो टायम सकाळच्यान 10:15च्यान हांगा बसल्या ते, आनी प्रत्येकाचे हें तांणी पंचायत वायज प्रत्येक वॉर्ड वायज पेशंटली सगळें बरोवन घेतल्या. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन तांची काम करपाची पद्दत आसा, जे आमचे इश्यूज आसा, एटलीस्ट आय कॅन फोरसी की जाता तितले बेगीन जातले. मेजर जी कामां आसा फॉर न्यू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी नवी पायपलायन हे ते ताका मातसो टायम लागतलोच आनी लोकांकूय खबर आसा. बट तो प्रोसेस पसून ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. तांणी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की आपल्या टेंडराचे प्रोसेस जो आसा तो सुरू करया म्हणून जाता तितलो बेगीन. कित्याक तांकां खबर आसा हांगा मेजर इश्यू आमकां आज पसून तांकां कळ्ळा, फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें की चडशे प्रत्येक पंचान उदकाचोच इश्यू जास्त सांगला. रस्त्याचे बी ते आसाच, पण मेन म्हणटा ते उदकाचो इश्यू आनी दॅट इज बेजीक नेसेसिटी. जशे प्रत्येकाच्या घरान नळ दिल्ले आसा तांच्या डिपार्टमेंटान आनी ते तांचे इंजिनियरांनी खूब बरें काम केल्लें आसा. प्रत्येकाक 100% कवरेज जाल्या. आतां त्याच नळाक जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता तांच्याच डिपार्टमेंटा कडल्यान आमचे माननीय मंत्री आमच्या लोकांक उदक दितले आनी हो जो इश्यू आसा जाता तितले बेगीन सॉल्व जातलो आमचे. पूण हांव खूब आभारी आसा तांचे, तांणी वेळार वेळ काडून हांगा आयले आनी आमच्या लोकांक इतलो टायम दिलो.